आज सांजेवेळा गोयचे माजी राज्यपाल तसेच सध्याचे सिटिंग राज्यपाल मेघालय राज्याचे श्री सत्यपाल मलिक हाणे जी इंटरव्यू दिली प्रेस मिडियाकडे ताणे ठोसपणे सांगले की गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सरकार कंप्लीट करप्शनान बुडला। जे कोविडच्या वेळा तसेच बाकीचे कसलेय काम असो ते सरकार फक्त पैसो नाडटा लोकांकडल्यान लुटता लोकांकडल्यान। तेन्ना सरकार कंप्लीट भ्रष्टाचार आसा, कंप्लीट करप्शनान बुडिल्ले आसा। आम आदमी पार्टी सदांच सांगत आयिल्ले आसा की हे सरकार इज ओन्ली फॉर करप्शन, ओन्ली फॉर मेकिंग मनी। ताज्या शिवाय तांकां कसलेच लोकांचे हित ना म्हणून फक्त आपली बोल्सां भरतात। आणि आज हाजी पुष्टी अंदमूत आमचे माजी राज्यपाल हाणे केले। तेन्ना आम आदमी पार्टी डिमांड करता की डॉक्टर सावंतान इमिजिएटली आपले रेजिग्नेशन दिवचे। तशेंच आमचे पंतप्रधान श्री मोदी सदांच सांगत आयिल्ले आसा की भ्रष्टाचार फ्री आपलो सरकार आसचो म्हणून। ताजो जेन्ना पार्टीचो कलीग गोयचो सीएम हे भ्रष्टाचार बुडटा म्हणून माजी राज्यपाल जे सांगता ताणे ताबडतोब एक्शन घेवपाची गरज आसा। ताणे ताका सॅक करपाचे हे सुद्धा आम आदमी पार्टी डिमांड करता। त्याच बरोबर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जज की हे जे सगळे भ्रष्टाचारचे केसीस आसा जावं ते कोविडच्या टायमार जावं ते रस्त्याचे टेंडर आनी तरेतरेची कामां जी आसा तातूंत जो भ्रष्टाचार आसा तो उघड करपाचो गरज आसा आनी दोशी लोकांक शिक्षा दिवपाची। तेन्ना फाल्यां सकाळ पर्यंत प्रमोद सावंतान थोडी तरी ताका नैतीक जबाबदारी आसा, ताणें राजिनामो दिवचो आनी गोंयच्या लोकांक जो ताणें लुटला ताजो खंय तरी फुडें सखोल चौकशी करतले। आम आदमी पार्टी सरकारान ताका नक्की ताजी सखोल चौकशी करतले।